सांगे जाल्ल्या भाजपाच्या विजय संकल्प महामेळाव्याच्या संदर्भात हालींच सोशल मीडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। हातूंतल्यान सांगेच्या मेळाव्याची बदनामी जाली म्हण सांगे पुलिशेन उत्तर भारतांतल्या 3 जाणांक अटक केली। नंदलाल, नेहालाल, आझाद अमरनाथ आणि अखिलेश कैलास अशी तांची नांवां आसात, अशी माहिती सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। मात ते अटक केल्ल्या संशयितांनी सांगे पुलिशेक आपल्या जबानीत सांगलां। व्हिडिओ काडून त्या मेळाव्याक धुमशाणां घालपाक खंय तांकां दर एका 500 रुपया दिल्ले। सांगेच्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतकर पुलिशेन त्या 3 अटक केली। आरटीएक्स खातीर सांगेच्यान सोमेश देसाय। सांगे मतदारसंघातर्फे विजय संकल्प महामेळाव्याक अपशकून करपा खातीर अनेक जाणांनी प्रयत्न केले आणि तातूंतलो आयज एक व्हायरल व्हिडिओ चलता। ते व्हायरल व्हिडिओ कितें केल्ले आसा, ह्या उपस्थिती आशिल्ली 8000 लोकांची ती विरोधकांचे दावे दणाळले। त्या बरोबर कांय बिगर गोमंतकीय उत्तर प्रदेशाचे कामगार लोकांच्या खानार शाल घाले आणि तांकां 500 रुपये दिले आणि तांचे कडल्यान वदोवन घेतले की भारतीय जनता पार्टीन हे 8000 लोक जमयल्या ते अशे बिगर गोमंतकीय आणि जांकां वोट ना असो आरोप करपाचो आणि तांकां 500 रुपये दिवन मनोहर पर्रीकर देशाचे रक्षा मंत्री जेन्ना येता तांच्या समोर वचून निवेदनां करपाची, जाणे करून तांच्या मनाचेर तांकां दिसपाक जाय की हे सगळे भायले नॉन वोटर्स सगळे हाडून मेळावो केला असो प्रयत्न तांणी केल्लो। मेळाव्या विशीं गैरसमज पसरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा म्हणून हे जेन्ना सकाळी लक्षांत आयलें तेन्ना हांवें कंप्लेन दिली आणि त्यानुसार ह्या सगळ्या 3 जाणांक पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें आणि तातूंतल्यान हें सत्य भायर आयिल्लें आसा। आमी इतकीच मागणी करतात आमच्या पोलीस स्टेशन आणि पोलीस इन्स्पेक्टर आणि सरकारा कडेन की अशे तरेचे लॉ अँड ऑर्डर क्रिएट करपाचे आणि कोणाची इमेज मलायन करपाचे, डिफेम करपाचे हे प्रयत्न वेळीच तांणी स्टॉप घालपाक जाय। ना जाल्यार इलेक्शनाच्या दिसान हाचो खूबसो लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम जातलो। सर हमको उधर पकड़ लिया, उधर बोला कि तुमको मैं पैसा देता हूँ, वो पार्टी के जाके उधर साहब के सामने नाचने गाने का, बमड़ी मारने का, और मेरे को धमकाया कि नहीं ऐसा बोलेगा तो मैं तेरे को मारूंगा। हमको 500 रुपया देना वो पार्टी के विरोधी करने के लिए। आप लोग दारू पिए हुए थे? नहीं सर, हम लोग कुछ नहीं पिए हुए थे, हम लोग एकदम साधारण में थे। उस आदमी को आप पहचान सकते हैं? हाँ सर, फोटो आने भी तो पहचान सकते हैं थोड़ा बहुत। और दांडो से इधर कौन लेके आया? कहाँ से सर? वो दांडो से तुमको कौन लेके आया इधर? डांडे से तो हम लोग चल के आए थे सर। चल के आए? हाँ। वो स्टेट के पास हंगामा मचाने का मेरे को बोला था और पैसा दिया था 500 रुपये। बोला था जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और एक काम करो, इधर आके बोलो।